सत्तरीतल्या मलपण तशेंच साकोडेच्या कांय वाठारांक चक्रीवादळाचो धपको बसलो। घरांचे पत्रे हुबून गेल्ल्यान व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालें, तशेंच रस्त्यार खुबशा सुवातींनी झाडांय पडिल्लीं। उजो पालोवपी दळान ताकतिकेन घडणूक धांव घेवन रस्त्यावेलीं झाडां कुशीक काडून रस्तो येरादारी खातीर मेकळो केलो। मलपण सत्तरी हांगासर वादळी वाऱ्याच्या तडाख्यान लाखोचे लुकसाण जालेलें आसा। ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार 1 ऑक्टोबराक मंगळारा सांजेर वरांचेर वादळी वारो पावस आनी गडगड्यासो ह्यो पावस पडलो आनी तितून वेगवेगळ्या जाग्याचेर झाडां पडपाची घडणूक घडली। तितून 5 वेगवेगळ्या जाग्याचेर मेन रस्त्याचेर ही झाडां पडून रस्तो ब्लॉक जालोलो। तशेंच कांय जाग्याचेर जेन्ना झाडां पडली तेन्ना लायटीचे खांबे आसा हे जमीनदस्त जावन वीज पुरवठा सुद्दां थंय बंद जावपाची घडणूक घडलेली आसा। मेन म्हणटा ते रोहिदास गांवकर यांच्या घराचे जे पत्र्याचे छत आसले हेच वाऱ्याच्या तडाख्यान रस्त्यार वचून पडून तेजे 4.5 ते 5 लाखाचे लुकसाण जालेलें आसा। तशेंच एका घराचेर आंब्याचें झाड पडलेलें आसा, तशेंच एका घराचेर पणसाचें झाड सुद्दां पडपाची घडणूक घडलेली आसा। तितून सुद्दां तांकां लुकसाण जालेलें आसा। एकूण जर अंदाज पळयता जाल्यार एकूण 7 लाखाच्या वयर एकच दिसा ह्यो लुकसाण जाल्याची म्हायती आसून जो वादळी वारो आसलो ह्यो मलपण भागांतच जाल्लो आनी 9 वेगवेगळ्या जाग्याचेर ही झाडां पडलेलीं आसली। वाळपी अग्निशमन दलान तातडीन थंय वचून वर्तुळां आसा हे दूर करपाक सुरवात केल्ली। एकूण 3 दनपारां हे तेंच्यांनी मदत कार्य करपाक सुरवात केल्ली। ती रातचे 9 वरांचेर तेंचें काम संपुश्टांत आयलें। ह्यो अवकाळी आनी परतीचो पावस आसल्या कारणान गेल्या कांय दिसांच्या दनपारच्या टायमारच ह्यो पावस पडपाची घडणूक सुरूच आसा आनी हवामान खात्यान सुद्दां येलो अलर्ट जारी केलेले आसा। ताका लागून नागरिकांनी सुद्दां सतर्क रावपाची गरज आसा। वाळपी अग्निशमन दलाचे अधिकारी संतोष गांवकर यांच्या मार्गदर्शना खाली बाकीचे जवानांनी मदत कार्य करपाक हातभार लायिल्लो। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।